नमस्कार, प्रुडंट मिडियाचे खबराचित्रांक तुमकां येवकार. पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. सोनिया गांधीची शेनवारा फातोड्डें जाहीर सभा. काँग्रेसीचे 30 निरीक्षक सभेची तयारी करपाक गोंयांत. ब्रार म्हणटा काँग्रेस उमेदवारां आड वावुरतल्या काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांचेर जातली खर कारवाय. प्रादेशीक आराखड्यांत सुदारणा आनी माध्यम प्रस्नाचो अभ्यास करपा खातीर राष्ट्रवादी काँग्रेस नेमतली तज्ञांच्यो समित्यो. गरज पडल्यार प्रादेशीक आराखडो रद्द. राष्ट्रवादीन उजवाडायलो जाहीरनामो. वेंचणुकेंत 14% उमेदवार 8वी वा कमी शिकिल्ले. 43% उमेदवारांनी घेतल्या पदवी. पळयात उमेदवारांच्या शिक्षणीक पात्रतायेचेर रिपोर्ट. विदेशी बँकांनी कितलो काळो पयसो आसा? UPA सरकारान करचो जाहीर. राजनाथ सिंहाचें आव्हान. पर्रीकाराच्या जाहीरनाम्यांत सरकारी कचेऱ्यो पणजे भायर व्हरपाचो प्रस्ताव. अपर जेटी वाठारांतल्या लोकांक उत्तराखंडांतल्या IRBच्या पुलिसांनी मारपेट केली म्हूण मोरगांव बोवाळ. 4 पुलिसांनीच केली अटक. बटालियनाची वेर्णे बदली. आनी खेळा मळार आंतरराष्ट्रीय इश्टागत मॅचीत ओमानाचे भारताचेर 5 आड एका गोलान मोठें जैत. गोंयचे जोकी आमरानचिसान मारलो 1 गोल. आशियाई फुटबॉलांत भारत आसा फाटीं. ओमानान दिलें दाखोवन. आता खबर विस्तारान. अखिल भारतीय काँग्रेसीची अध्यक्ष सोनिया गांधी शेनवारा गोंयांत येता. सांजे तिची फातोड्डे ग्राउंडार व्हडली सभा जातली. काँग्रेसीचे 30 निरीक्षक हे सभेची तयारी करपाक गोंयांत आयल्या. कोणीय काँग्रेसीचो वांगडी काँग्रेस उमेदवारा आड वावुरता आसत जाल्यार ताचेर खर कारवाय करपाची तयारी काँग्रेसीन दवरल्या अशें जगमीत सिंग ब्रारान मडगांव मिडियाक उलोवन दाखयलें. जे निवडणूक विधानसभेची ठरिल्ली आसा मार्चाच्या 3 तारखेक ताजी जय्यत तयारी करून काँग्रेस पक्षान घोडदौड केल्ली आसा आनी आमच्या प्रचाराच्या धामधुमीत आमी खूब मुखार आसा हे आमी अभिमानान सांगतात. आमची एक 30 सीट आसात तातूंतले कमीत कमी 25 सीटां भितर काँग्रेसची प्रचाराची फेज पूर्ण जावन प्रचारा भितर आमी लीड ह्या सभेक घेतिल्ली आसा इतर पक्षां पेक्षा. आनीक हाका परत मुखारलो तेंको दिवपा खातीर आनी उभारी दिवपा खातीर प्रचाराक मॅडम सोनिया गांधी येता त्या 25 तारखेक सांजच्या बरोबर 3 वरांचेर फातोर्डा स्टेडियमाचेर जाहीर सभेत सहभागी जावपाचें आसा. 30 ऑब्झर्वरांची टीम गोंयांत दाखल जाल्ली आसा. ह्या ऑब्झर्वरांनी प्रत्येक मतदारसंघाचो ताबो घेतिल्लो आसा प्रचारा संबंधी. आनी 25 तारखेची जय्यत तयारी आमच्या फातोर्डा स्टेडियमाचेर चालू आसा. ह्या सभेत सादारणशे कमीत कमी 25,000 काँग्रेसचे कार्यकर्ते आनी जनता तातूंत सहभागी जातली अशी आमची अपेक्षा आसा. हमने जहां जहां कंप्लेंट्स मिली हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता या कांग्रेस के कुछ नेता पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, मैं ये कहूँगा कि पार्टी ऑपरेटर्स के सबसे सीनियर लीडर मानयोग श्री ऑस्कर फर्नांडिस जी के नॉलेज में भी है, हमारी नॉलेज में भी है और हम सख्त से सख्त एक्शन उनके खिलाफ लेंगे. We will not keep any stone unturned if a person is opposing our official candidate. He has no place whatsoever in the party if anybody opposes the candidate given by the Central Election Committee of the party. रूप में हम इस बात को रद्द करते हैं भारतीय जनता पार्टी की कि कांग्रेस पार्टी का जो टिकट का वितरण है वो मेरिट के आधार पर और जिनको टिकट दिया गया है उनकी पर्सनल कंट्रीब्यूशन फॉर द पार्टी को मद्देनजर रख के दिया गया है. कांग्रेस पॉजिटिव प्रचार कर रही है. कांग्रेस डेवलपमेंट के नाते और 5 वर्ष की जो कारगुजारी है और कांग्रेस का नेतृत्व जो है
मुझे ये कहते हुए फख्र होता है अंत में कि देश में बहुत कम स्टेट्स ऐसी हैं जहां इतना शानदार नेतृत्व प्रताप सिंह जी राणे, दिगंबर कामत, लोकसभा के हमारे चेयरमैन फ्रांसिस्को सार्डिना, जिनको सही मानों में बहुत बड़ा रुतबा देश की लोकसभा में प्राप्त है। प्रादेशीक आराखड्यांत सुदारणा करपा खातीर जाणकारांची आनी माध्यम प्रस्नाचो अभ्यास करपा खातीर शिक्षण तज्ञांची समिती नेमपाचें राष्ट्रवादी काँग्रेसीन थारायलां। राष्ट्रवादीचो महाराष्ट्राचो फुडारी संदेश कोंडविलकरान बिरेस्तारा पक्षाचो जाहीरनामो उजवाडायलो। गरज पडल्यार प्रादेशीक आराखडो रद्द करतले अशें प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र शिरसाटान उलोवन दाखयलें। त्या समितीन सध्या फक्त आर्किटेक्टाचोच समावेश आसा, तर सर्व समावेशक अशी जातून पर्यावरणवादी आसतले, धार्मिक संस्था ज्यो आसात तांचे अधिकारी आसतले, त्या शिवाय प्लॅनर्स आणि आर्किटेक्ट आणि इतर जे काही जे पळय कितें याशी संबंधित आसात अशा प्रकारची एक सर्वसमावेशक अशी समिती स्थापन करून आजपर्यंत ज्यो लोकां कडसून सूचना येयल्ल्यो आसात आणि योग्य अशा प्रकारचो बदल या प्रादेशीक आराखड्यान जावचो तिजो सर्वमान्य आसतलो अशें आमी कितें जालें की त्रुटी ज्यो आसात त्यो दूर करपाच्यो। तातूंत जर अशें दिसलें तातूंत जर अशें दिसलें की मेजर जर भितून जर त्रुटी जर आसा जर जायत आनी आवश्यकता भासली जर जाय जाल्यार त्या दृश्टीन योग्य तो विचार जावचो। की जागतीक सिद्धांत आसा की प्राथमीक शिक्षण आणि पूर्व प्राथमीक शिक्षण हे मातृभाषा किंवा जी पळय कितें लोकल लँग्वेज आसा, स्थानीक जी भाशा त्या स्थानीक भाशेतून दिलें वचचें। आमचो प्रश्न इतकोच आसा हितून की हेज्या संदर्भात शैक्षणिक जे पळय शिक्षण तज्ञ आसा त्या शिक्षण तज्ञांची एक समिती नेमून तांणी हेच्या साकल्यान विचार करून जो पळय कितें तांकां निर्णय घेवंक जाय तो निर्णय तेंच्यांनी घेवचो म्हणून। शेवटी निर्णय कोर्ट कितें दिलो आज काय खबर ना। कोर्टाचो निर्णय आयल्या उपरांत तेच्या संदर्भात योग्य अशा प्रकारचे कितें पावल पळय उचलूंक जाय तें आमचो पक्ष उचलतलो। बेकायदेशीर खाणीचो जो कितें वेव्हार चल्लेलो आसा ताचेर पूर्णपणे बंदी घालची। तुमकां विचारताली आघाडी तुम्ही आघाडी भितून आसा आनी ते घराणेशाही करता तो त्यांचो अंतर्गत प्रश्न आसा। आमची जी सरकारा भितर आणि पक्षा भितर जी कोऑर्डिनेशन कमिटी आसलेली ही कोऑर्डिनेशन कमिटी तितकी इफेक्टिव्ह नासलेली म्हणून जायत्यो अश्यो चुको फाटल्या टायमार जाल्लेल्यो आसा। आमी जे कितें देर वॉज अ बीग गॅप बिटवीन द कोऑर्डिनेशन कमिटी एंड द गव्हर्नमेंट। सो ह्यो ज्यो आपसूक चुको जाल्लेल्यो पण हेजो अर्थ असो न्हू की ह्यो चुको आमी रिपीट करतले। ह्या फावटी द कोऑर्डिनेशन कमिटी विल बी व्हेरी इफेक्टिव्ह। बोथ द पार्टीज हॅव टेकन मेजर्स। हे फावट वेंचणुकेंत 14% उमेदवार 8वी वा ताचे परस कमी शिकिल्ले आसात। नॅशनल इलेक्शन वॉचान 215 उमेदवारांतले 129 उमेदवारांचे प्रतिज्ञापत्रांचो अभ्यास केला। तातूंतल्यान ही गजाल उक्ताडार आयल्या। 43% उमेदवार पदवी वा ताचे परस चड शिकिल्ले आसात। पळयात तो रिपोर्ट। 215तल्या 129 उमेदवारांचे शिक्षणीक पात्रतायेचो नॅशनल इलेक्शन वॉचान अभ्यास केला। वेंचणूक आयोगा समकार उमेदवारांनी दिल्ल्या प्रतिज्ञापत्रावयल्यान तांचो आर्थीक, शिक्षणीक आनी गुन्यांवकारी फाटभुंये विशीं कांय गजाली हे संघटनेन मिडिया समकार उक्ताडार हाडल्यात। हो तकटो पळयात। खंयच्या पक्षाकडेन कितले शिक्षीत? काँग्रेस पक्ष 8वी वा कमी शिक्षीत 4, 10वी पास 5, 12वी पास 7, पदवीधर 9, व्यावसायिक पदवी 2 जाल्यार पदव्युत्तर 4 जाण। राष्ट्रवादी 10वी पास 3, पदवी 1, भाजपा 8वी वा कमी शिक्षीत 1, 10वी 4, 12वी 6, पदवीधर 8, व्यावसायिक पदवी 3, पदव्युत्तर 5। मगो पक्ष 10वी पास 2, 12वी पास 1, पदवीधर 4। तृणमूल काँग्रेस 8वी वा कमी शिक्षीत 3, 10वी 4, 12वी 1, पदवीधर 4, व्यावसायिक पदवी 3, पदव्युत्तर 1। 14% उमेदवार 8वी वा ते परस कमी शिकल्यात। आता हो तकटो पळया। जोकी आलेमांव काँग्रेस शिक्षणीक पात्रताय 5वी पास, उदय पालयेकार काँग्रेस 5वी पास, धाकू मडकयकार काँग्रेस 4थी पास, रामा बोरकार गोविपा 4थी पास, कायतान सिल्वा गोविपा 5वी पास, मिकी पाशेको गोविपा 5वी पास, मोहम्मद शेख गोविपा 5वी पास, कमलाकांत गडेकार CPI 5वी पास,
पेद्रू पेरीस CPI 5वी पास, अमिदीन मुल्लाल तृणमूल काँग्रेस 4थी पास. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट मीडिया. आता घेऊ एक व्यावसायिक विसव.